तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता तो विशय म्हटल्यार हालींच 4-5 दीस फाटीं जी एक पुलीस कॉन्स्टेबलांची एक लिस्ट आउट जाली, फायनल लिस्ट आउट जाली रिक्रुटमेंटाची, तेचेर सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कसो वाडत आसा. हो जेन्ना ऑल इंडिया स्टेट लेवलचो जेन्ना डेटा येता त्या डेटान सुद्धा आमची जी पर्संटेज असता ती भरपूर असता. आमचे भुरगे आज शिकतात, ग्रॅज्युएट जातात, पोस्ट ग्रॅज्युएट जातात, एज्युकेशन घेवन सुद्धा आमचे भुरगे आज बेकार आसात, अनएम्प्लॉयड आसात. फाटीची लिस्ट आउट जाली पुलीस कॉन्स्टेबल जे इलेक्शना पयलीं जे जॉब्स येयल्ले हे पुलीस कॉन्स्टेबलाची जी भरती जाली त्या भरतेन जेन्ना नांवां आउट जाली, ती लिस्ट आउट जाली तेन्ना सगळे गोंयकारांक एक्चुअली शॉक बसलो. ती नांवां जेन्ना आमी वाचली तेन्ना आमकांय शॉक जालो की इतली पर्संटेज हे जे नॉन कोगोज आसा, जे पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन ना, तांकां हे जॉब कशें मेळ्ळे. हो सरकार सदांच गोंयकारांक जॉब दितलो, गोंयकारांक लागून आमी डेव्हलपमेंट करता, गोंयकारांक लागून आमी रिक्रुटमेंट करता म्हणून आश्वासनां दीत आसता, भाशणां दीत आसता. पूण फायनली जेन्ना जॉब येतात, जॉब रिक्रुटमेंट जाता तेन्ना गोंयकारांक जॉबूच नासता. अशीच जेन्ना ही लिस्ट ही कॅन्डिडेटाची जेन्ना लिस्ट आउट जाली तेन्ना मेल कॅन्डिडेट जे आसा अनरिजर्वड कॅटेगरी तितून ऑलमोस्ट 340 जाण भितर सिलेक्ट जाला, 340. त्या 340 आमी जेन्ना नांवां मेजपाक लागले, आमी नांवां मार्क करपाक लागले तेन्ना अराउंड 100+ जे ऑलमोस्ट आमकां 105 नांवां, 105 ही नांवां आमकां नॉन गोवन्साची मेळ्ळी. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 30% जे जॉब आसा ते डायरेक्ट पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन ना तांकां गेल्ले ना. हितून परते कितलीशीच नांवां चेंज करून भितर नायक फर्नांडीस जाला आसतले ते डिफरंट आसा. पूण हे डायरेक्ट जी सरनेम्स आसा जे आमकां खबर आसा की मॅक्झिमम गोंयकार नासतले, जे पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन आसतले तांकां गेल्ली ना. तुमकां थोडी नांवां वाचून दाखयता हांव. फर्स्टूच नांव जे आसा ते आसा राठोडकर म्हणून, फर्स्टूच नांव. थर्ड नांव जे आसा ते आसा तेचे सरनेम आसा हलगी. फिफ्थ नेम आसा तेचे नांव आसा वंतामुरी. सिक्स्थ नांव आसा तेचे नांव ठक्कर. सेवेंथ नांव आसा तेचे नांव आसा पिल्ले. 10th आसा गाडीवाडर. अशी जर तुमकां सरनेम वाचोवपाक मेळटा आमचे जाल्यार मागीर सकयल गेल्यार तुमी राजपूत आसा, मागीर मदार म्हणून आसा, मागीर चव्हाण आसा, लमाणी आसा, मकंदार म्हणून आसा, मोहिते आसा, मागीर फौकांडे म्हणून आसा, मोरये, मागीर बावकर, रेनाती, चौधरी, ही सगळी नांवां आमकां टॉप पयल्याच पेजीचेर ऑलमोस्ट 10 ते 15 नांवां आमी जेन्ना मार्क केले 10 ते 15 नांवां हांगा पयल्याच पेजीचेर आउट ऑफ 30 आसा. सो हो सरकार कोगो बीन हाडूंक सोदिना, पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन कोण तो डिफायन करूंक सोदिना. तेजे रिजन आयज सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय. आयज जे मायग्रंट्सांची जी पॉकेट्स करून दवरला वोट बँक, ते वोट बँकाक प्लीज करपाक हे जॉब तांकां हे सगळे मिनिस्टर काडून दितात. आउट ऑफ 340 जे मेल कॅन्डिडेट्स आसा भितरली 104 नांवां आमकां मेळ्ळी, 105 नांवां मेळ्ळी. मागीर जी फिमेल कॅन्डिडेट्स आसा भितर 71 जी कॅन्डिडेट्स आसा भितर ऑलमोस्ट 15 ते 20 नांवां भितर थोडी नांवां आमकां डाउटफूल कशी लागता, पूण 15 to 20 ही नांवां आमकां तितून मेळ्ळी. सो ऑलमोस्ट 865 जी टोटल कॅन्डिडेट्स आसले अनरिजर्वड कॅटेगरींतले. सो टोटल कॅटेगरींतले भितर इतली नांवां जर आयज 30 to 40% ही जर मायग्रंटांक जर जॉब वचपाक लागले जाल्यार आमच्या गोंयकारांचें कितें जातलें. आयज कितलेशेच भुरगे आमदारा फाटल्यान नाजाल्यार पॉलिटिकल पार्ट्या फाटल्यान आमकां जॉब मेळटलो, गव्हर्नमेंट जॉब मेळटलो म्हणून ते तेंच्या फाटल्यान वयतात, तेंचो प्रचार करतात, तांकां लागून कॅम्पेन करतात. आतां ह्या नांवांनी अशें आसा, अशें आमी जेन्ना फायंड आउट केलें आमकां थोड्यां कडल्यान सोर्सिसां कडल्यान अशी म्हायती कळ्ळ्या की एक्स पुलीस ऑफिसर जे गोंयकार ना
नासले त्यांच्याय भुरग्यांक हांगा जॉब दिल्ले मेळले हे कशें 15 वर्सांची रेजिडन्स लायतात आनी आमचे जॉब काढून भायल्या लोकांक विकपाची जी आयज कॉन्स्पिरसी चल्ला गोंयकाराच्या नांवार गोंयकार तांकां करून हे आमचेर इनजस्टीस जाता आमच्या प्रत्येक गोंयकाराचेर प्रत्येक युथाचेर प्रत्येक भुरग्याचेर आयज इनजस्टीस जाता जे भुरगे आयज आशेन ह्या पॉलिटिकल पार्टीक ह्या पॉलिटिकल लिडरांक लागून वावरता आयज तेंचेर सुद्धा इनजस्टीस जाता आयज तुम्ही जेन्ना ही वेटिंग लिस्ट दवरल्या वेटिंग लिस्टान जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम भितर गोंयकार आता तुम्ही ऑलमोस्ट वेटिंग लिस्ट जी आसा हे वेटिंग लिस्टान 85 नावां वेटिंग लिस्टाचेर आसा जाल्यार ही मॅक्झिमम जी गोंयकारांची नावां आसा वेटिंग लिस्टाचेर ती नावां थंय कित्याक येवंक ना मेन सिलेक्शनान तेंची नावां फायनल लिस्टान कित्याक येवंक ना भितर कितलेशे आसले थोडे पंच आसले जेंका बीजेपीनूच दवरलेले त्यांच्या भुरग्यांक जॉब दिता म्हणून ऑफर केल्ले प्रॉमिस केल्ले पण फायनल तांकां जॉब दिवंक ना सो ह्या लेवलचे राजकारण जे चल्लां आमच्या गोंयकारांचे आमचे अस्तित्व आमची आयडेंटिटी आमचो रायट काढून भायल्या लोकांक विकपाक हेकाच लागून आमी पोगो बील डिमांड करता आनी हेच कारणाक लागून हे जॉब भायल्या लोकांक विकपाक जाय तांकां दिवपाक जाय वोट बँक क्रिएट करपाक जाय म्हणून ह्या बीजेपी सरकाराक पोगो बील हे जाल्ले नाका आमी म्हणटा तुमकां पोगो बील जर मान्य ना तुमकां पोगो बील आमी इंट्रोड्यूस केला म्हणून तुमकां जर ते हाडपाचें ना जाल्यार हे गोंयकारांक जेन्ना जॉब दिवपाक जाय आसले तेन्ना जरी तुमी क्रायटेरियाज आहा ते चेंज करपाक जाय आसले आयज मॅक्झिमम क्रायम्स हे भायले लोक करतात मॅक्झिमम क्रायम्स हे आउटसायडर करता म्हणून सीएमान स्टेटमेंट दिला जेन्ना ह्या आउटसायडरांतल्या बस्तींतल्याच लोकांक जर पोलीस करता आमी त्याच लोकांच्या हातीन जर आमी लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाचें काम दिता जाल्यार ते कितले पर्यंत ते सांबाळपाक शकता व्हडलो क्वेश्चन मार्क ज्या बस्तींतल्यान ज्या इल्लीगल बस्तींतल्यान कोण पोलीस कॉन्स्टेबल जातलो ना पीएसआय जातलो ना फाल्यां पीआय जातलो फाल्यां तो आपली बस्ती प्रोटेक्ट करपाक काम करतलो काय गोंयकारांक लागून काम करतलो हो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क गोंयकारांक पडलेलो आयज कितलेशेच भुरगे आमचे फीट आसा जेन्ना आमी हांगा नंबर पयले जेन्ना एप्लिकेशन नंबर पयले जेन्ना आमचो हायेस्ट नंबर आसा तो 25,900 म्हणजे ऑलमोस्ट 26,000 एप्लिकेशन्स ह्या जॉबाक येयली 26,000 एप्लिकेशन्स हांगा येयली भितरले फायनल सिलेक्शन जाले ते 865 ह्या 26,000 हितूंतल्यान ह्या सरकाराक 100% गोंयकारांक जॉब दिवपाक जालो ना ही जी बीजेपी आयज गोंयकारांचे गजाली सांगता डेव्हलपमेंटाचे गजाली सांगता ह्या बीजेपी फक्त आनी फक्त भुरग्यांक आमच्या यूज केला आपले कार्यकर्ते गोंयांत पट्टे घालून तांकां फक्त नाचयला तांकां कॅम्पेन करपाक लायला त्यांच्या आवय बापाय आपल्या पांयाकडे येवन जॉबाची भीक मागपाक लायला पयर जेन्ना आयआयटीक लागून सीएम सांग्यार गेल्लो तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केले की भुरगे जे आमी प्रोजेक्ट हाडटात ते गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक हाडटात सांग्या वयल्या भुरग्यांक जॉब मेळटले सांग्या वयल्या भुरग्यांक बिझनस करपाक मेळटलो सांग्या वयल्या भुरग्यांक थंय कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळटले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळटले आनी अशी भरपूर तेणी कितें तेणी डेव्हलपमेंटाचे गजाली सांगले जेन्ना आमी मोपाचे घेवन बसले तेन्ना मोपाचे जेन्ना एडेक्यू जेन्ना घातलेलो मायकल लोबोन तेजेर ऑलमोस्ट 5,000 प्लस हे मायग्रंट भितर टोटल कामाक आसा म्हणून एम्प्लॉई हा म्हणून थंयसर आउट जाल्ले भितर कन्स्ट्रक्शनाचे येयले कित्याक सीएमान काल कन्स्ट्रक्शन मेन्शन केले म्हणून भितर फक्त 355 गोंयकार म्हणून दिला गोवन म्हणून दिला आता ह्या गोवनात सुद्धा नांवां आयका तुमी भितर हरिवंश प्रसाद मागीर कोण राजू मंडल उत्तम कुमार राजनाथ अब्दुल शाह अजीज शाह विरुक्ष पक्ष मल्लीमनी कमल मंडल जगदीश रेवार हे पहिल्याच पेजीचेर आसा आणि हे तेंच्यांनी हांगा सगळे गोवन म्हणून नांवां दिल्ली आहा गोवन म्हणजे हो डेटा हे कंपनी सरकाराच्या कानान घालता काय सरकार गोंयकारांच्या कानान घालता पेडणेकारांच्या कानान घालता हे आमकां खबर ना पूण ज्या हेजेर तुम्ही 5,500 फक्त 350 गोंयकार म्हणून जी लिस्ट दिल्या भितर सुद्धा तुम्ही मायग्रंटाची नांवां इन्क्लूड केल्ली जे गोंयकार ना ह्या मोपा एअरपोर्टान अजून पर्यंत लोकांचे जे कॉम्पेन्सेशन हा ते कॉम्पेन्सेशन लोकांक मेळले ना थंय महाराष्ट्रांतले गाडयो चलता कॉन्ट्रॅक्टर सगळे भायले जॉब करतात ते सगळे भायले जर हो मोपा एअरपोर्टाच्यान पेडणेकारांक 1 रुपयाचो म्हणटा तो प्रॉफिट नाल फायदो जाल्लो ना आणि तुम्ही सांगता की आयआयटीक सपोर्ट करा आणि आयआयटीक आम्ही तुमकां फायदो करून दितलो आणि एका प्रोग्रामात सीएम सांगता की
भुरगे खंय ग्रॅज्युएट जाता आनी फक्त एलडीसी जॉबाक रावता आनी जर एलडीसी ना जाल्यार कसल्याय गव्हर्नमेंट जॉबाक ते करपाक रेडी आसता म्हणून तेंच्यांनी गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान वयचे न्हू म्हणून सीएम गांवांत वयता आनी भुरग्यांक आव्हान करता. हे आव्हान तूं कित्याक करता? ही अपील तूं भुरग्यांक कित्याक लागून करता की तुमकां हे जॉब गव्हर्नमेंट जॉब काडून भायल्या लोकांक दिवपाक जाय, मायग्रंटांक दिवपाक जाय, जेंका तुम्ही इल्लिगली हांगा स्थायीक करून घेतल्यात, इल्लिगली आमचे कमदार जागे घेवपाक दिल्यात, तेंका घर नंबर आतां दिल्यात, तेंची घरां तुम्ही रेग्युलरायज करपाक सोदता, तेंका तुम्ही जॉब दिल्ले आहात, तेंका तुम्ही आयज सेटल केल्ले आहात. पूण आमच्या गोंयकारांक तुम्ही सांगतात गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान तुम्ही वचपाचें ना. एके वाटेन तुम्ही सांगता गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान वचपाचें ना, एके वाटेन तुम्ही मायग्रंटांक जॉब दिता, दुसरे वाटेन जे लोक शेत रोयता, जे लोक काजू रोयता, तेंचे बागायती, तेंची शेतां काबार करून थंयसर तुम्ही आयआयटी असले प्रकल्प हाडपाक सोदतात, नाल्यार व्हडले व्हडले तुम्ही कंपनीज हाडपाक सोदता. फॉर एक्झाम्पल मोपा, फॉर एक्झाम्पल कुळेली, फॉर एक्झाम्पल आयआयटी सांगयात. हे सगळे सुपीक जमनीचेर कल्टिवेटेड लँडाचेर तुम्ही हे प्रोजेक्ट हाडल्यात, ग्रीन लँडाचेर तुम्ही प्रोजेक्ट हाडल्यात. थंयसर आमची गोंयकार, आमची जी धनगर आमची जी कम्युनिटी आसा, तेंची कितलेशेच वर्सांची शेती असली, बागायत असली, आनी तेंका काडून तुम्ही बारीकसो जागो काडून दिल्यात आनी तेंका तुम्ही गोट्यान न्हिदपाक लायल्यात. ते आमच्या गोंयकारांक की कितली वर्सां थंय स्थायीक आसा, तेंका व्हडल्या घरांतल्यान काडून थंय 70-80-100 स्क्वेअर मिटराची घरां तुम्ही दिवन तेंका तुम्ही रेस्ट्रिक्ट केल्यात आनी तेंका आयज तेंच्या फॅमिलीक गोरवांक लागून बांदलेले गोठ्यान न्हिदपाक तुम्ही लायल्यात. जाल्यार तुम्ही खंयच्या तोंडान सांगता की आमी डेव्हलपमेंटाक लागून काम करता, ना जाल्यार आमी गोंयकारांक लागून काम करता. हांव ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान सीएमाक इतलेंच सांगपाक सोदता की तेणी आयज जी आयआयटी जाता ते सांग्याचे जे फार्मर्स आसा तेंच्या कडेन तेंच्या भितर वचपाचो, तेंच्या वांगडा वचपाचो, एक मिटींग घेवची आनी एक प्रेझेंटेशन करचें की गोंयान आजून पर्यंत जे कंपनीज येयला ते वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट जावं, ते मोपा एअरपोर्ट जावं, नाजाल्यार हॉटेल इंडस्ट्री जावं, ह्या हेतून तेंच्यांनी गोंयकारांक कितले जॉब दिला, गोंयच्या गांवची उदरगत कितली जाल्या, गोंयच्या लोकांक कितें बेनिफीट जाला, हे प्रेझेंटेशन सीएमान करचें. जेन्ना गेले असेंब्लीक दिव्या राणेन एक स्टार क्वेश्चन विचारलेलो की गोंयांत जे आयटीसीज आसा भितर गोंयच्या भुरग्यांचे एम्प्लॉयमेंट कितें आसा. ही दिव्या राणे बीजेपीचीच एमएलए, तिणी जेन्ना क्वेश्चन केलो तेन्ना तिका असेंब्लीच्या स्टार क्वेश्चनान तिका आन्सर येयलो की हो डेटा सरकारा कडेन अवेलेबल ना. आनी स्मार्टली हो जेन्ना क्वेश्चन रीड आउट जालो, हो क्वेश्चन जेन्ना तेचो थंय अजेंडा नासलो, दिव्या राणेन तो क्वेश्चन घेवंक ना, तो क्वेश्चन तिनी विचारूंक ना, तिनी तो क्वेश्चन स्किप केलो. आपल्या सरकाराक सेव्ह करपाक, कित्याक तिच्या इंडस्ट्रीन होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, भितर गोंयकारांक काम ना ते ती जाणा, विश्वजीत राणे जाणा. पूण हे जे सरकार आसा जेंच्या कडेन गोंयकार आनी भायले गोंयांत कितले कामाक आसा हो डेटा ना, जे ओपनली डायरेक्ट आमचे जॉब काडून मायग्रंटांक दिता, गव्हर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रीन आमच्या जे जॉब रिझर्वेशन ना, जॉब जी आमची पर्सेंटेज आसा गोंयकारांची ती मॅक्झिमम चडांत चड 15% आसतली. सरकारान ना म्हणून प्रूव्ह करचे. आमी डायरेक्ट सांगता इट इज मॅक्झिमम 15%, म्हटल्यार 100रांतले फक्त 15 जाण गोंयकार त्या इंडस्ट्रीन कामाक आसतले ना, जाल्यार सरकारान आपलो डेटा लोकां फुड्यान सादर करचो. हांव इतलेच लोकांक सांगपाक सोदता की हो जो सरकार आसा तो अशेंच जॉब फाटीत रावतलो, भायल्या लोकांक बस्ती करीत रावतलो, तेंकां वोटिंग कार्डां दीत रावतलो, गोंयकार करीत रावतलो आनी 15 वर्सांच्या रेजिडन्साच्या नांवार आमचे जॉब काडून भायल्यांक दितलो. हेका लागून आमी पोगो बिलाक लागून स्ट्रीक डिमांड करपाक जाय आनी हे जे जॉब दिला हेचेर आमी वोगी रावपाक जायना. हांव सगळ्या युथांकडे जेंच्यांनी 25-26 हजार जाण जेंच्यांनी एप्लिकेशन्स केला, भितरली ऑलमोस्ट 15-16 हजार जर गोंयकार आसतले जाल्यार तेंच्या सगळ्यांकडे मागता की आमी सीएमाक क्वेश्चन करपाक जाय, कित्याक सीएमाचे होम डिपार्टमेंट आसा, सीएमान आमचे जॉब भायल्या लोकांक विकलेच कशे हो क्वेश्चन तेका वचपाक जाय. आता मंत्री तुमच्या दारी म्हणून जी तेंच्यांनी कॅम्पेन स्टार्ट केला, हे मंत्री तुमच्या दारार येतले, तुमच्या गांवांत येतले काय कोणाक मेळपाक येतले ते आमकां अजून सारखे खबर ना. पूण ते आता मंत्री तुमच्या दारी म्हणून सांगला, कोणाच्या दारार वयता त्या दारार तुम्ही वचा आनी तेंकां ही पुलीस कॉन्स्टेबलाची जी लिस्ट आसा तीच तेंकां विचारा की हांगा आमच्या भुरग्यांक, गांवांतल्या भुरग्यांक जॉब कित्याक मेळोंक ना, आमच्या गोंयकारांक कित्याक जॉब मेळोंक ना, हे तेंकां क्वेश्चन करा. हे सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, फाल्यां आमदार तुमच्या दारी, मागीर पंच तुमच्या दारी करतलो आनी मागीर हे सगळे तुमच्या दारी करतले आनी सगळे सर्वे करतले आनी ज्या ज्या जाग्याचेर मायग्रंटांची पॉकेट आसा तेंचो सर्वे घेतले आनी तेंकां काडून जॉब दितले. तेकाच लागून हे सगळे मंत्री तुमच्या दारी आज भोंवता.
आणि कसल्याच कारणाक हे मंत्री तुमच्या दारी येयनाय, मंत्री तुमच्या दारी तुमचो हक्क काढून मायग्रंटांक दिवपाक लागून आयज भोवत आसा. सो तांकां क्वेश्चन करा, तांकां विचारा की आमचे जॉब तेंच्यांनी कित्याक विकले. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल जेचेर आमी क्वेश्चन रेज केल्लो विरेशान, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 2019 स्थापन जाल्ले, जेच्या थ्रू गव्हर्नमेंट जॉबाची रिक्रुटमेंट जावपाची असली, म्हणजे पार्शियलिटी खंयच जावची ना, फेवरिझम खंयच जावचें ना, थंय माल प्रॅक्टिस कसलीच जावची ना. हेका लागून जे ट्रान्सपरन्सीक लागून जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केल्लें, ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आयज कचऱ्याच्या डब्यात घालून ह्या सीएमान दवरला. कित्याक हेंकां आपणाक जाय तशे जॉब विकपाक जाय, नाजाल्यार जॉब दिवपाक जाय. हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय बेगिनात बेगीन एक्टिव्ह जावपाक जाय, तेचे ऑफिस सेटअप जावपाक जाय. आनी जे गव्हर्नमेंट जॉब येता ते जॉब फक्त आनी फक्त गोंयकाराक मेळपाक जाय, आनी ट्रान्सपरंट वेन इन अ क्लियर ट्रान्सपरंट प्रोसेस ते कंडक्ट जावपाक जाय. जितले भुरग्यांनी गोंयांत पट्टे घालून हेंच्या फाटल्यान जॉबाक लागून भोंवले आनी आजून गोंयांत पट्टे घालून भोंवतात जाल्यार अशें ना. तांकां इतलेंच सांगपाक सोदता की गोंयांतलो पट्टे आतां काडा, कित्याक हे जॉब तुमकां दिवपाक सरकार काडिना, तुमकां फक्त यूज करतलो. 40 वर्सां जेन्ना तुमकां जातली तेन्ना सांगतलो तुमी ओव्हर एज जाल्यार तुमकां जॉब मेळचो ना. देव बरें. एनी क्वेश्चन? पण म्हणून म्हाका सांगपा ते आतां हे जे आहा पळय जॉब दिले आसतले ते तांकां कॅटेगरी आसतली, रेजिडेंस सर्टिफिकेट ते 15 वर्साचे रेजिडन्स लायतात न्हू. सो आमी तेजेरूच आमी हे करता की 15 वर्साचे रेजिडन्स आयज कोणूय येतात. हाची कित्याक लास्ट टायम विरेशानूय एक असेंब्लीन एक क्वेश्चन रेज केल्लो. एक मेन टॉपिक म्हणजे जे रेजिडन्स सर्टिफिकेट तलाटीच्या थ्रू जे काडपाक जाय ते सुद्धा सरकारान एक काय ऑर्डिनर हे काढले, एक नोटिफिकेशन काढल्यात, भितर सांगले की सेल्फ डिक्लेरेशन तू दिता पळय जाल्यार तू रेजिडंट म्हणून तुका मानतले. म्हणजे तलाट्याचो रिपोर्ट सुद्धा नाका. म्हणजे कोणूय गोंयांत ट्रेनींतल्यान देंवतलो तो आपूण बरोवन दितो की हांव 15 वर्सां गोंयांत रावता म्हणून, आनी ते ह्या सरकाराक मान्य आहा. म्हणजे हे लेवलाचेर आयज मायग्रंटांक गोंयकार करपाचें षडयंत्र चल्लां. आनी तेकाच लागून आमी पोगो बील डिमांड हेच्याय पयलीं केले, ह्याय फुडें करतले. सगळ्या गोंयकारांकूय सांगता जो मेरेन पोगो बील येयना तो मेरेन आमचे जॉब आमकां मेळचे ना. कितलेय गोंयांत पट्टे घाला, कितलेय नाक झरया, कितलेय अवयव पळय तेंच्या फुड्यान काडा, जॉब मागपाक भीक मागपाक जॉब मेळपाचें. Manoj, on what ground you are saying कि these people are not go on the surname basis? You are saying these people हय, सरनेम बेसिसाचेर आमी जे सांगता पळय, आतां आमी हे सांगता की दे आर नॉट बोगस. कित्याक आमकां खबर आहा की ही जी मॅक्झिमम सरनेम आहा जी आमी डावटफूल काडून दवरल्या ती पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन केन्ना नासली, नाल्यार चडशी नासतात. सो त्या बेसिसाचेर आमी ती नॉन गोवनाचो रेशो काडलेलो आसा. आनी आमकां 100% खात्री आहा की हेतून आनीकूय नांवां आसतली जी सरनेमां चेंज जाले आसतली, ती सरनेम चेंज जाल्ले भितर आसतले. तेचेय खंय ना खंय तरी आमकां फायंड आउट करपाक जाय. पूण हे फायंड आउट करतलो इट्स अ लॉंग प्रोसेस. कित्याक तुका मागीर रजिस्ट्रार वचपाक जाय, ते मागीर फायलींग इन्स्पेक्ट करपाक जाय, भरपूर गजाली आहा. पूण हे ओवरऑल लोकांक सांगता की हे जॉब फायल्यान वयता. काल इंडस्ट्री मिनिस्टरान सुद्धा म्हणला की हे इंडस्ट्रीज येतली आणि मॅक्झिमम गोवन लोकांक कामाक मेळटलें म्हणल्यार तेजेर को टेक करता. पयलीं म्हटल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो ना. तो व्हडलो प्रॉब्लम गोंयचो जो आसा तो गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आनी जे आयज 14,000 नोकऱ्यो येतले म्हणून सांगता, 20 इंडस्ट्रीज येतले, 14,000 नोकऱ्यो येतल्यो, इतल्या करोडांचो तो इन्व्हेस्टमेंट जातलें. आजून पर्यंत गोंयांत कितलेशेच करोडांचे, हजारांनी लाखांनी करोडांचे इन्व्हेस्टमेंट जाल्ले आसा. 19 इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, 3,500 रजिस्टर्ड हॉटेल्स आसा. जाल्यार गोंयकारांक जॉब आसा खंय? अजून तर गोंयकारांक जॉब ना. हेचो डेटाय सरकारा कडेन ना. सो ह्याय फुडें जे इंडस्ट्रीज येतले त्या इंडस्ट्रीन फक्त मायग्रंट जॉबाक आसतले, तेंची वोट बँक जातली आनी फाल्यां तेंचीच भुरगीं ना तेच फाल्यां खंय ना खंय तरी गव्हर्नमेंट जॉबाक आसतले. हे सगळे जॉब विक्री जाला म्हणटा तूं? विकले काय ते तांकां प्लीज करपाक गेला पळय ते सरकाराकूच खबर आहा. पूण लास्ट टायम जेन्ना बाकीचे जॉब जाले PWD तेन्ना बाबूश मोन्सेरातान स्वता सांगलेले की गव्हर्नमेंटान जॉब विकला म्हणून. सो हेंचेच मिनिस्टर म्हणटा की जॉब विकला. बाबू आजगांवकारान तरी स्टेटमेंट दिलें की बाकीचे विकतात जॉब तशें आपूण जॉब विकिना म्हणून. सो हे कितें नवीन ना की जॉब कोण विकता ना ते सगळीकडे एजंट आसा, सगळीकडे जॉब विकत आसा. तेंचेच मिनिस्टर हो आरोप लायता. ते सरकारान पळोवपाक जाय की बाबा ते जॉब विकतात ना काय कित्याक लोकांकूय खबर आहा सत्य कितें आहा. होम डिपार्टमेंट प्रमोद सावंता कडेन आसा जाल्यार तेचो हात आहा हेचो विक्री हितून? खंयचोय जॉब गोंयांत जर कोणीय विकलो जाल्यार तेचो हात सीएमाचो आसपाकूच जाय. कित्याक सीएम हो बापूय आसा, सीएम जो हेड आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाचो मेन तो आहा. सीएमाच्या थ्रू सीएमाच्या सांगण्या शिवाय हांगा कसले गजाली जायना. सीएमाक सगळें खबर आसपाकूच जाय. जर सीएमाक खबर ना म्हणटा जाल्यार तो सीएम जावपाच्या लायकीचो ना, जाल्यार फिट ना. म्हणून आनी एक आशिल्लें की काल तो वॉलेन्सियो
काँग्रेसीचे आनी तुजें कितें बरें पेटलें आनी काल परत ताणें कितें सांगचें कितें म्हटलें अलायन्स जावपा जाय काँग्रेसीचें हय काल कितें जालें काल तेंचे नॉमिनेशन फायल करताले ते कुट्टाळे तेन्ना तेंच्यांनी जेन्ना प्रेस बायट घेतली तेन्ना तेणी म्हाका डायरेक्ट म्हटलें की हांव मनोज परब हो बीजेपीचो सतीश धोणाचो दलाल म्हणून डायरेक्ट तेणी म्हटलें आनी आरजी आसा ती वोट स्प्लीट करपाक गेले पूण जेन्ना राती एका चॅनलाचेर जेन्ना इंटरव्यू जालो तेचो त्या इंटरव्यूत तेणी तो म्हणटा की तो आरजी वांगडा काँग्रेस अलायन्स करपाक रेडी आसा आरजी अलायन्स करून प्रूव्ह करचे की आमी बीजेपीचे दलाल न्हू म्हणून आनी तो सांगता की आपूण आपले हायर जो प्रेसिडेंट आसा गोंयचो प्रेसिडेंट आहा काँग्रेसचो तेज्या कडेन आपूण उलयतलो आनी आरजीचे ह्याच इलेक्शनाक नंतर फुडल्या इलेक्शनाक अलायन्स कशें जातलें तेजेर आपूण उलोवन आरजीन रेडी रावपाचें म्हणून अलायन्साक सो हांव अलेक्सियोक आमी स्टेटमेंट दिवंक नासले पूण आयज ऑफिशियल स्टेटमेंट ताका सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही दलालांची पार्टी न्हू तुवें हेच्या पयलीं ऑलेन्सियोक जर विसारलो तो तेज्या जर तकलेचेर जर चड लोड आसा वजन जर तकलेचेर जर चड आसा जाल्यार ताका सांगपाक सोदता की झेडपी इलेक्शनाक 2015 तूं बीजेपी वांगडा आसलो आतां तूं काँग्रेस वांगडा आसा सो हेचो मिनींग इतलोच जाता की बीजेपीन तुका आयज खंय ना खंय तरी काँग्रेसीन प्लान केल्लो आसा वोट स्प्लीट करपाक वोट ब्रेक करपाक आनी तेच्या फाटल्यान जो तेजो आयज जो कोणाचो हात आसा जो तेका आयज फुडें काडटा जो म्हणल्यार कॅप्टन विरियाटो तो सगळ्याक वचोन तो आयज जो मिसयूज करता स्पेशली आमचे जे रिलिजियस गुरूज आसताले प्रिस्ट आसा तांकां जो आयज तो भडकयता जशें तरी सांताक्रूज तेणें केलें एक सांताक्रूज एक ग्रामपंचायत अवेरनस म्हणून तेंच्यान दवरलें त्या हेका वचोन तेणें आपूण स्वता वचोन भाशण सांगलें आनी आरजीच्या अगेन्स्ट कितें कितें उलयलो सो हे जे गजाली करता कॅप्टन हो 100% आमी सांगतात हो जो कॅप्टन विरियाटो आसा ऑलेन्सियो आसा हे दोगूय जाण बीजेपीन प्लान केल्ले आसा फक्त काँग्रेसची वोट स्प्लीट करपाक मेन गोंयची हा जी वोट ती स्प्लीट करपाची आनी बीजेपीक जिखोवपाचे ना जाल्यार कॅन्डिडेट जिखोवन हाडपाचे ते बीजेपीन धाडपाचे हो आमचो डायरेक्ट ह्या हेचेर आरोप आसा लास्ट टायम ऑलेन्सियोय कॅन्डिडेट आसलो कॅप्टन विरियाटोय कॅन्डिडेट आसलो दोगांयनी वचोन थंयसर ते सांगता की ती शपथ घेतली ती रॉंग दिगंबर कामतीन सांगली आमकां चिदंबरान सांगले हेनी सांगले कॉन्स्टिट्युशनाचेर घेतलेले आयज ते जेलीन आसपाचे तेंच्यांनी एफिडेविट सुद्दां सायन मारली जी तेंच्याच लिडरान लास्टाक सांगली की ती एफिडेविट रॉंग म्हणून ती फॉल्स म्हणून तेका काय हें ना लिगल व्हॅलिडिटी तिका काय ना म्हणून जाल्यार हे दोगांयनी गोंयच्या जनतेक फटयला एवरी वोट जे तांकां पडला ते फटींगपणाचे पडला आतां तांकां लोक दारां उबे करिनात लोक तांकां वोट घालपाचे नाही कळल्या म्हणून तेंचो आरजीचेर अटॅक चल्ला सो आमी काँग्रेसी वांगडा अलायन जावपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी करूंक ना काँग्रेस जी काबार जाल्यार ती काबारूच जावनी ह्या फुडें जे बॅटल जातले आनी ह्या झेडपी इलेक्शनाक जे बॅटल जातले ते झेडपी ते बीजेपी आनी आरजी ह्या दोगांच्याच मदीं आसतले थँक्यू